नमस्कार. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीन आयज तुमकां एक विचित्र लेख आयकूंक मेळटलो. फाटल्या शुक्रारा सगळ्या बरोवप्यांनी आनी वाचप्यांनी हे टॉपिका वयर वितरायलेले दिसले. तर म्हाका आनी बरोवपाक चान्सूच दवरूंक ना. हांवें चिंतलेलें सगळें निर्फळ जालें, तरी पूण जाता तें जावं हांवें हे पावटी दोगां वाचप्यां मदें एक लेख तयार केलो. समजता तो तुमकां जरूर आवडटलो. लेखाचें नांव मेळो तोस्तरेक रेस्पेत मान. तो लेख तुमच्या मुखार दवरता वन एंड ओनली म्हजी धूव कॅरन डिमेलो लॉपेस आनी म्हजो जावय नंबर 1 ॲलन लॉपेस. तर आयकात, मेळो तोस्तरेक रेस्पेत मान. जेन्ना मनीस जल्मता तेन्ना एक ओस्तोरी जल्मान हाडटा. तिका वेंगेन धरून वाडयता ती कोण? माय. जेन्ना व्हड जाता एक ओस्तोरी आपले सांगातान आसतात आनी बरोबर खेळटा ती कोण? भयण. जेन्ना इस्कॉलान वेता थंय बरी शिक्षण दिवंक कोण आसता? टीचर. जेन्ना डिप्रेशनान वेतात तेन्ना सांगात दितात आनी ती सगळी चिंतना पयस करता ती कोण? गर्लफ्रेंड. जेन्ना घरांत आपल्या सांगाताक जाय आसता ती कोण? हांव गोंयकार. जेन्ना जाणटो जाता तेन्ना आपले जिवितांत बुजवण आनी मोग कोण दिता? धूव. जेन्ना मनीस मरता तेन्ना मातयेक पुरता ते कितें? आमचे मातृभूंय. जायसे दादले चिंता वस्तुरेक मोल ना म्हूण. थोडे चिंतात वस्तुरेक फावोर करता म्हूण, तिचो सांगात सोडटात आनी तिचो हात मागता म्हूण. ताचे लागीं काजार जावन उतर दिता. पूण जाणा जायात, ती आपले नांव बोलदिता, आपले घर बोलदिता, आपले फामिलीक पयस कोत्ता, नव्या दादल्या सांगातान वेता, नवे घर बांदता, आपूण गुरवार जाता, आपले आख्खे रूप बोलदिता, आपल्या पोटान 9 म्हयने भुरग्यांक सांबाळटा, दूख सोंसता आनी उपरांत भुरग्यांक जल्म दिता, भुरग्यांचो सांबाळ करच्या करून रांदता, घर धुता, घर वेवस्थीत दवरता, दादल्याचो सांबाळ कोत्ता, भुरग्यांक वाडयता, शिकयता आनी केन्नाच बेकार रावना. तर सांगात, दादले काजार जावन बायलेक फावोर कोत्ता? देखून सजमो नाका. घोव नोकरी करून पयशे जोडून बायलेच्या हातान पागार घाल्लो म्हूण काम सोंपलें न्हय. पूण बायलेक जाय मोग आनी सांगात. तो तुमच्यान दिवंक दिवंक जातालो? जातालो?